2 दिसाचे न्हय जाल्यार एकाच दिसाचे विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकारान ही लोकांची फकाणां केल्या असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान 2019तल्यानूच गोंय काबार केला। देखून 2019 ते 2024 मेरेन गोयचे पर्यटन देंवलां असो आरोप तांणी केलो। मुख्यमंत्र्याक हिम्मत आसा जाल्यार तांणी आझाद मैदानाचेर विधानसभा अधिवेशन दवरचें अशें आवाहन विजयान केलां। पश्चिम घाटातल्या 108 संवेदनशील गावातले 22 गांव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्राकडेन मागणी केली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार मागणी करूनय गोंयान केंद्राक हे विशींचो प्रस्ताव अजूनय धाडूंक ना। हे संदर्भात सविस्तर माहिती सादर करपा खातीर केंद्राच्या पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान गोंयाक पत्र धाडलां। धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता नायक हांचे आड आनी एक कागाळ नोंद जाल्या। देवळां, पर्तगाळ मठ विशीं केल्ल्या विधाना आड गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघा वतीन मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। तर आतां हिंदू देवळांनी लेगीत धर्म शिक्षणाचे वर्ग सुरू करपाचो विचार जावपाक जाय अशें गोमंतक मंदिर आनी धार्मिक संस्था महासंघाचे अध्यक्ष जयेश थळी सांगता। मोवळ्या भाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीकच्या कोयराक आयतारा भयंकर उजो लागलो। सकाळी 7 वरांचेर पेटिल्लो उजो 11 जाली तरी पालू नाशिल्लो। हो उजो पालोवपाक खंय दळाच्यो 3 फायर ब्रिगेडी लागल्यो। उपरांत 12 वरांचेर उजो नियंत्रणात आयलो। उज्याच्या आशी कुशीक कोयर आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक त्रास जाल्ल्यान हांगा JCP मागोवची पडली। ही फॅक्टरी कितलीशींच वर्सां जाली बंद आसा। देखून ह्या कोयराच्यो राशी हांगा वाडत आसात। थळाव्यांची अशी मागणी आसा की हांगा जो कोयर आसा तो उखलून हो वाठार नितळ करीत बरे तरेन कोयर वेवस्थापन जावचें। सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणीच प्रदेशाध्यक्ष पदार कायम उरचे अशें मत आमदार तशेंच शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायलें। तानावडे सोडलो जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर पक्षांत आनी कोणूच सक्षम उमेदवार आसा अशें आपल्याक दिसना। ताका लागून तांणी कायम उरचें। समजा तानावडेन प्रदेशाध्यक्ष पद सोडलें जाल्यार 2027चे विधानसभा वेंचणुकेंत आमी त्रासान पडटले अशेंय मंत्री माविनाचें म्हणणें।
आयतारा गुजरातच्या पोरबंदरात दनपारच्या 12 धांक भारतीय कोस्ट गार्ड विमान क्रॅश जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक ट्रेनिंगा वेळार घडली। 3 जाणांक ह्या घडणुकेत दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचें कळटा। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याचो आयतारा समारोप जालो। ह्या समारोप सुवाळ्याक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर, हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा, उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी स्नेहा गीते तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। लागीं 80 लाख भाविकांनी पवित्र कुडीचे दर्शन घेतिल्ल्याची म्हायती शवदर्शन सुवाळो समितीचे निमंत्रक फादर हेन्नी फाल्कांव हांणी दिली। सकाळी गोंयच्या सायबाची पवित्र कूड मिरवणुकींतल्यान सी कॅथेड्रल चर्चींतल्यान बेझिलिका चर्चींत हाडली। वट्ट 46 दीस हो सुवाळो आशिल्लो। मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 बायपास रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा। बाबत दर्जाच्या कामाक लागून ह्या रस्त्याची राखणेवणत फाटल्या मे म्हयन्यात पडिल्ल्या पावसात कोसळिल्ली। वर्स जावन गेले तरी ह्या रस्त्याचे काम संत गतीन चालू आसा। त्या खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 66 ची पुराय येरादारी आदल्या राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेल्यानूच चालू आसा। मात राष्ट्रीय महामार्ग 17 चो रस्तो अरुंद आणि धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66 चे काम केन्ना पुराय जातले हाचेर प्रवाशांचे लक्ष लागून रावला। घोडे वखदा विरोधी पंगडान मोर्जे धाड घालून जवाहर सिंग या हिमाचल प्रदेशाच्या मनशाक अटक करून ताचे कडल्यान 4.5 लाखांचो गांजो जप्त केलो। हे संदर्भात जवाहर सिंग हाणें स्वताच हो चरस रोविल्ल्याची कबुली पुलिसांक दिल्या। कोविड महामारी उपरांत आता चीनात HMPV व्हायरसाची भिरांत पातळ्या। या व्हायरसाचे कांय दुयेंती चीनात सापडल्यात खंय। या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार श्वास घेवपाचो त्रास। सारकी जतनाय घेना जाल्यार हो व्हायरस जीव घेणो लेगीत थारू येता। हाका लागून दर एकल्यान जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।
श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. रविवारी दिनांक 5 जानेवारी 2025 सकाळी श्रीस महाअभिषेक, रात्री श्रीकोत्सव व श्रीची अंबारी रथातून मिरवणूक, आरती, प्रसाद. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण संस्थान कार्यकारी मंडळ, फातर्पा, गोवा. मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंताच्या भिवपाची गरज ना हे घोषणेचो समाचार आता खुद्द भाजपाचो आदलो मंत्री आणि आमदार निलेश काब्रालान घेतला. मतदारसंघातली उदरगतीची कामां आडकून पडिल्ल्यान काब्राल चाळवलो. सद्याक भाजप मंडळ अध्यक्ष थारावपाचें काम चल्लां. कुडचड्यार भाजपाचो नवो मंडळ अध्यक्ष म्हणून मनोज कुमार नायकाची निवड जाली. नव्या मंडळ अध्यक्षाचे नेमणुकेचे कार्यावळीत भाजपाचो आमदार निलेश काब्रालान मुख्यमंत्र्याचो समाचार घेतलो. वर्सा पयलीं कुडचड्यार येवन भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान घोषणा दिल्यो. मात एकाय उदरगतीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्लें ना. भाजपाचो मित्रपक्ष मगो मात फाटले कांय दिसा सावन मडकयत मगो आनी भाजपाच्या थळाव्या फुडाऱ्यां मदीं कोफुसांव चालू आसा. गोंयांत मगो सत्ताधारी भाजपाचो मित्रपक्ष. मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सरकारांत वरिश्ठ मंत्री. भाजपा वांगडची युती ही गोंयांत न्ही जाल्यार दिल्ली पातळीचेर अमित शहाचे मुखार जाल्या म्हणून सुदिनाचो आर्ग्युमेंट. मात हातूंत मडकयचें अंतर्गत राजकारण मात नेटान चालू आसा. सद्याक मडकयचो आदलो भाजपा फुडारी जाणे सुदिना आडूय वेंचणूक लढयल्या आनी जो सुदिनाचेर तुटून पडटालो तो म्हळ्यार प्रदीप शेट सद्याक सुदिनाक सामको घट जाला. बाबूश मोन्सेरात भाजप पक्षांत आयल्या उपरांत विरोधकांनी भाजपाक ट्रोल करपाक सुरवात केली. तशेंच मोन्सेरात हांचेर टिका करपाक लागले. मात तांणी भाजपाच्या प्राथमीक मेंबरशीप मोहिमेन 16,400 सदस्य एकठांय करून सगळ्यांचे तोंड बंद केले अशी तोखणाय राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडेन केली. 2027 जावपी वेंचणुकेक बाबूश मोन्सेरात भोवमतान वेंचून येतलो असो विश्वास तानावडेन उक्तायलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून विरोधक मंत्री बाबुशाचेर टिका करताले. मात पणजेची पुराय उदरगत फक्त बाबुशाक लागूनच जाल्या अशें तानावडेचें म्हणणें. हालीसराक राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. काणकोणांत 4 रस्त्याचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालकाक दुखापत जाली. गाडयेचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान गाडयेन नेटान मुखारल्यान येवपी दुचाकीक धक्को दिलो. दुचाकीचेर आशिल्ल्या दोगांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. आयतारा सकाळी ओडिशाच्या संभालपूर जिल्ह्यात जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात भाजपाच्या 2 फुडाऱ्यांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका ट्रकान तांच्या गाडयेक नेटान धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो.
जखमी जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना तांकां मरण पाविल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले. देबेंद्र नायक आनी मुल्लाधीधर छुरिया अशें मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसा. आलीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. आयतारा चोर्ला घाटाचेर एका ट्रकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ट्रकाचे सुमार 30 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो लागताच बाळपय उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. सुमार 10 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. दिल्ली पोलिसांनी राबयल्ल्या टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेत मूळ बांगलादेशाच्या थळाव्यांक बेकायदेशीर रितीन रावप्यांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे कडेन कसलेच कायदेशीर परवाने नाशिल्ले. दिल्ली पोलिसांनी ही कारवाय केली. फाटलीं 3 वर्सां जालीं खंय हे बांगलादेशी दिल्लीत राबितो करून आशिल्ले. अमेरिकेन फ्लू सीझन चालूच आसा. कोविड महामारी उपरांत खुबशा लोकांक स्वास घेवपाचे त्रास जावपाक लागल्या. हो फ्लू जो आसा तो फकत जाणट्याच मदीं न्ही जाल्यार तरणाट्या भुरग्यां मदीं लेगीत खूब बेगीन पातळटा. हाका लागून दोतोर जे आसा ते ह्या बाबतींत काळजी घेवपाक सांगतात. गोंयची येरादारी सुरळीत जावपा खातीर येरादारी पुलिसांनी ट्रॅकिंग सिस्टम ॲप 27 ऑगस्टाक सुरवात केला. हो ॲप गुगल मॅपा वरवीं कार्य करता अशी म्हायती ट्रॅफिक सेलाचो उपअधीक्षक सुदेश नार्वेकर हांणी दिली. हे सिस्टमा वयल्यान खंयच्या सुवातेर येरादारी कोयणी जाता हाची म्हायती मेळटा. दर दिसा 20 ते 25 लोकांचे कॉल येतात. 2024 ह्या वर्सा 1988 फोन कॉल आयले आनी येरादारी नेमांचें उल्लंघन करपी 364 केसी नोंद जाल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कळंगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिकनांची दुकानां पंचायतीन सील केली. सुमार 8 ते 9 दुकानांक पंचायतीन तालो मारलो.
कळंगूट पंचायत वाठारांत हे दुकान धनी योग्य तो परवानो घेनासतना चिकन विकताले देखून पंचायतीन ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा। कुर्टी हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा। फाटल्या 8 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करतात, मात संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुरायेन दुर्लक्ष केला। दुचाकी चलोवप्यांक खूप त्रास सोंसचो पडटात। ह्या रस्त्याक लागून ज्येष्ठ नागरिकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला। देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो, नाजाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। नियोजित लाटंबारचे आयडीसीत बरे उद्देग हाडून ती जाता तितल्या बेगीन सुरू करपा खातीर नेटान यत्न चालू आसात, अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगला। ह्या उद्देगीक वचणुकेक लागून रोजगाराचो प्रस्न सुटावो जावपाक मजत जातली, असो विश्वासूय आमदारान उक्तायला। दिवचल पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यावळीत नियोजित आयडीसी विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना डॉक्टर शेटये उलयताले। आयडीसी मेरेन रॉ वॉटर, लायट आनी आवश्यक सुविधा पाविल्ल्यो आसात। पयल्या टप्प्यात 16 प्लॉट लेगीत दिल्ले आसात, अशी माहिती आमदारान दिल्या। कोल्हापुरात दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ल्या कारणान सोमारच्यान 3 दीस कोल्हापुराक उदकाचो उणाव आसतलो। हे फाटभुंयेर कोल्हापूर नगरपालिका मंडळान उदक सांठोवन दवरपाचो थळाव्यांक आदेश दिला। तशेंच घराघरांनी उदक पावोवपा खातीर टँकराची लेगीत वेवस्था करतले, अशी माहिती कोल्हापूर नगरपालिकेन दिल्या। या दिसांनी पंजाब आणि हरियाणा शारांनी भरपूर प्रमाणात थंडी आणि धुके पडटा। ही थंडी शिमला परसूय चड आसा। पडपी धुक्याक लागून कांयच दिश्टी पडना, तशेंच गाडी चलोवप्याकूय त्रास जाता। फुडल्या कांय दिसांनी तापमानात लेगीत वाड तशेंच पावस पडपाची शक्यताय आसा। शेनवारा लेगीत अशेंच धुकें आशिल्लें, हाका लागून गाडी चलोवप्यांक बरोच त्रास निर्माण जालो। दिवचले अपघातात जखमी जाल्ल्या त्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याचे यत्न सुरू आसात। बिबट्याक धरपाक पोड्डेच्या साश्टीवाडो वाठारांत पांद्रो लायला। दुसरे वटेन बिबटो जखमी जाल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्या। शुक्रारा रातीं बिबटो मदीं आयिल्ल्यान
साश्टीवाडो बोड्डे वाठारांत हो अपघात जाल्लो. हाका लागून बिबट्याक दुखापत जाल्ली तेच प्रमाण गाडयेचेय बी बरेच लुकसाण जाल्ले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.